Just imagine. राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को न भुलाना भैया मेरे। नमस्कार मित्रांनो, आणि जस्ट इमॅजिनाच्या आणि एका धमाल एपिसोडान तुमचे स्वागत। मित्रांनो, सध्या मातशी थंडी जाल्या आणि थंडी जाता तेन्ना हांव एक फायदो करून घेता माझो। थंडी जाता तेन्ना हांव दोनूच सिंगरांची रिकॉर्डिंग दीसभर म्हणीत रावता, एक मुकेश आणि दुसरो हिमेश। बरे परफेक्ट आवाज जाय। मैं तो हर मोड जुणू 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 जुणू। पयरूच म्हाका एकलो मेळ्ळो आनी कितें म्हणपा लागलो जाणा, परेश हे दिगंबरान सीएम जावन 7 वर्सां कितें गोंधळ घातलेलो पळय, तो लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सीएम जावन 9 म्हयन्या भितर भायर काडलो मरे म्हणपा लागलो। आतां लुईस बर्जर प्रकरण आसा पळया, अक्षरशः तुमकां सांगता बेजार हाडलो ह्या प्रकरणान। अरे टीव्हीचेर पेपराचेर डेली लुईस बर्जर लुईस बर्जर लुईस बर्जर जायका लुईस बर्जर, डेली ह्यो बातम्यो पळोवन पळोवन आनी पेपराचेर वाचून वाचून म्हाजो 5 वर्साचो चलो म्हाका कितें म्हणटा खबर आहा, डॅडी डॅडी, ए फॉर एंटिसिपेटरी, बी फॉर बेल, सी फॉर कस्टडी, डी फॉर दिगंबर, ई फॉर ई टेंडरिंग, एफ फॉर फाइल, जी फॉर गायब, एच फॉर हवाला, आय फॉर इंटरोगेशन, जे फॉर जायका, के फॉर काँग्रेस। आता के फॉर काँग्रेस कित्याक म्हणटा खबर ना। एल फॉर लुईस बर्जर, एम फॉर मोहंती, एन फॉर नोट, ओ फॉर ऑफिसर, P for pipelines, Q for questioning, R for register, S for summons, T for targeting, U for United States, V for vendetta, W for वाचा सुंदर। आणि या सगळ्या प्रकरणात गोयचे XYZ गेले म्हणटा तो। सध्या तो गोवन वार्ता हो मराठी पेपर डेली बारीक पळयत आसता। म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी लुईस बर्जराचेर तो आतां 12 कडी हाडिना जाल्यार पुरो दंडू। हे चित्र पळयात, ह्या चित्राचेर चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान चित्रहार करून उडयला सामको। सीएम हो फोटो पळोवन तुका कितें दिसता? एक फोटो जर्नलिस्टाची दृष्टी कितें आसता हाचो एक अंदाज येता। ह्या फोटोवाचेर समाजाचो डोळो आसता आसता, समाजाचो दोळो आसा ह्या फोटोवाचेर। पण हो फोटो हातूंतसून समाजाक कितें लाभ? तातूंतसून नव्या जनरेशनाक सुद्दां ह्या विशयाची आवड निर्माण करप हें जातलें अशें म्हाका दिसता। सीएम कितें उलयता हें तूं जस्ट इमॅजिनान आयज ह्या कार्यावळीन आमच्या हे 2 सप्टेंबराक खंय अख्खें इंडिया बंद दवरपाचो उलो, ट्रेड युनियन, ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आनी बँक्स सगळे कडेन बंद आसतले खंय 2 सप्टेंबराक। हो बंद रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बील म्हणून आसा, ताच्या विरोधान आसा खंय। अरुण बाब, हे रोड सेफ्टी आनी ट्रान्सपोर्ट बील येत जाल्यार हेल्मेट घालिनासतना भोंवपी मनशाक 5000 रुपया फायन पडटली खंय? मातशें तुज्या त्या आरटीओच्या पंचांगान पळय आनी सांग कितली फायन आसा एक्झॅक्टली। कागदार काय बरयलें नासता, आडबडीत फायन मारप दिसता मेळटा तशी। सोड सर, 2 व्हीलर रायडर विदाउट हेल्मेट फायन कितली काय म्हणटालो हांव। Counseling for not less than 2 hours before imposition of fine as prescribed by the Act. म्हणजे हेल्मेट घालिनासतना सापडलो जाल्यार तेका तुम्ही 2 तास प्रवचन करतले, तेका प्रवचन आयकचें पडटलें। 2 व्हीलर रायडर्स have to keep in mind that it could cost them their 2 hours if they are not using the helmet. 2 तास ट्रॅफिक रुल्सांचेर प्रवचन। अरुण बाब, त्यापेक्षा गाडीच व्हरा उकलून, जायला घरा व्हरा। 2 तास हे नितीन गडकरी येवन गेलो पळय, तेणें ही आयडिया दिली आसता तुमकां, हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक बी तेणेंच आयडिया दिल्या कितें।
सुदीन बाब कितें हें आयकता आमी हेल्मेट घालिना जाल्यार 2 तास प्रवचन कसलो हो कॉन्सेप्ट आज ताचेर टिका जाता टिका अवश्य करची नितीन गडकरीचेर टिका करपाक जाय कसले कायदे हाडटा आमकां आम आदमीक सामको जाम करता काय कितें टिका करची जाल्यार ती म्हजेर करची आनी गव्हर्मेंटाचेर करची गडकरी काय म्हणनाका म्हणटा तर तूं गडकरी काय म्हणनाका आनी आम आदमी पार्टीचे फोंड्यान ऑफिस जें आसा ताका गव्हर्मेंटान बॅन केल्लें आसा अशें तुजें वेंजन्स ह्या लेवलाचेर पावला सुदीन बाब Just imagine. फ्रांसीस अंदू तितलो पावस पडोंक ना अजून मेरेन आनी पडला पळय त्या पावसान मात अंदू पणजे बुडोंक ना So congratulations, Panjim. बाबूश एक्सप्रेशनान तो जोश दिसना सार्कास्टीक कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके कित्याक तूं बेजार कसो दिसता म्हाका आमी रिक्वेस्ट केल्लो तांकां वास्को आनी मारगांव बरोबर घेया म्हणून पण पणजी वॉज लक्की आतां कितें करया कल्टसी पर्रीकर दॅट इज स्मार्ट तूं एग्री करता पार्सेकर इज प्रूविंग आउट टू बी टफ अँड गुड चीफ मिनिस्टर बेटर दॅन पर्रीकर अनंत शेट्टीक सोडून विष्णू वाघाक मिनिस्टर करपाक जाय हे तूं मान्य करता Just imagine. विष्णू वाघ बरें याद जाली असेंब्लीन कांय दिसा पयलीं असो उलयतालो बीजेपीक सतत धोपटायत रावप बीजेपीच्या नितीक धोपटायत रावप पक्षाच्या हेतू बद्दल एकंदर शंका घेवप आनी वारंवार एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करप हें तरी म्हाका बरोबर दिसना सभापती महोदय आनी आतां ताका वास लागला काय कितें आपणाक मंत्रीपद बी दिना म्हणून आनी अनंत शेट्टीक मंत्री करता असो ताका वास लागला आसता कित्याक आतां विष्णू वाघ असो उलयता तू तेव्हा तसा तू आता असा विष्णू तुजी तुज्याच सरकारा भितर कामां जायना कशी जायना तुजो हरशी अमित शाह घट मरे तेजो केन्नाच उपयोग जालो ना हे अशें बरें हें अनंत शेटाक जर मंत्री केलो आनी तरी मये गांवाची उदरगत जावंक ना आनी मये तरी मुक्त जायना आनी तेका जबाबदार कोण आसतलो हो एक मोठो प्रश्न हे राजेंद्र आर्लेकराकूय मंत्रीपद दिता खंय तेजेय बी हांव स्वागत करता तूं केन्नाच्यान मंत्रीपद डिमांड करता हांव डिमांड करतालो फाटल्या जवळ आतां 2 असेंब्लीन हांव डिमांड केलें तुवें परत एकदां उलोवन पळोवपाक जाय आसलें ते पार्सेकरा कडेन नाजाल्यार विनया कडेन नाजाल्यार फ्रांसिसा कडेन आनी हांव इतले वेळ डिमांड केलें पर्सनली सांगलें पर्सनली तूं मोदीक मेळोन सांग कळ्ळें तुका सगळें सांग ताका काम जायत तुजें एक वेळ देशाच्या डिफेन्स सॅक्टरान तुमकां सद्याक कितें जाणवता विष्णू बाब अवेवस्था गोंधळ आनी नियोजन शुन्यता कितें 1 पेन्शनाची कॉन्ट्रोवर्सी एक जाली म्हणटूच कितें सगळो गोंधळ आनी नियोजन शुन्यता बी कितें एक मातशें कितें अशें करता बरें आसूं आमी आयकलां की तूं 12 कोटी खर्च करून अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आयोजीत करपाक सोदता 12 कोटी रुपया खर्च करपाक कांय प्रॉब्लेम ना हे महाभयंकर आहे Just imagine. कोणे तरी आमकां फोन करून सांगलो की आलेक्स रेजिनाल्ड बुलेट घेवन खंय रस्त्यांचेर स्टंट करपाचो आसा रोड ट्रान्सपोर्ट एंड सेफ्टी बिलाचो रेजिनाल्ड अशा तरेन निशेध करता खंय विली मारपाचो आहा खंय मुद्दम सारको आनी ट्रॅफिक बी जॅम करूंक सोदता खंय आमी बेगीन बेगीन गेले वन्स इन अ लायफ टायम विज्युअल्स मेळटा काय म्हणून पळोवपाक आप लोगों को मैं एक बात बताता है हमेशा हेलमेट पहनने का मांगता है सरकार बोलता है या सरकार फाइन मारेगा इसके वास्ते नहीं तो खुद का खड्डा संभालने के वास्ते हेलमेट पहनने का
पहिल्या फावटी रेजिनाल्डान कितें म्हटलां पळय तें BJP सुद्दां मान्य करता. Just imagine.